गोंयांत दिसान-दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। आयतारा सकाळी बिट्स पिलांनी कॅम्पसा सामकार ओव्हरटेक करतना ट्रकाच्या टायरा पोंदात चिड्डून 32 वर्साचो दुचाकी चालक प्रवीण शिरोडकाराक जाग्यारूच मरण आयलें। अपघाता उपरांत फुजो काडिल्लो ट्रक चालक वेर्णा पुलीस स्टेशनात शरण आयलो। पुलिसांनी ताचो ट्रक जप्त केलो। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामा केलो। बिट्स पिलांनीच्या कॅम्पसा सामकार एका दुचाकी चालकाक ट्रकान चिड्डिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें। प्रवीण शिरोडकार अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव आसा। तो बायणा वास्को रावतालो आनी मूळ कोल्हापूरचो आशिल्लो। प्रवीण वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या सिप्ला कंपनीत कामांत आशिल्लो। कामाचेर वतना काळान ताचेर घालो घातलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रवीण आपले दुचाकी वयल्यान वेर्णाच्या दिकेन वतालो। तेन्नाच एकेच दिकेन ट्रक आनी एक ट्रॅक्टर प्रवास करतालो। ह्या दोनूय वाहनांक प्रवीण ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतालो, मात ह्या यत्नान ताचो दुचाकी वयल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रकाच्या टायरा पोंदात चिड्डून ताका मरण आयलें। अपघात जालो उपरांत ट्रक चालकान वाहन थारयन आसतना घडणुके सुवाते वयल्यान फुज्ज्यो काडल्यो। हाका लागून कांय काळ महामार्गाचेर तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्लें, मात कांय वेळा उपरांत संबंधीत ट्रक स्वता वेर्णा पुलीस स्टेशनात शरण आयलो। पुलिसांनी बेगोबेग ट्रक ताब्यात घेतलो। ट्रक चालकाची वळख आनी हेर गजाली अजूनय मुखार येवंक ना। गोमंतक टीव्ही खातीर किरण बोरकार।